फायनान्शियल इंडिपेंडन्स जे आसा आणि मोर इम्पॉर्टंटली विमेन तुम्ही कंट्रोल घेया ॲटलिस्ट पार्टिसिपेट जाया 1 लाख कोणी जर त्यांना घाल्लो न्हय तो आज 4 कोटी वयर जाला आज करोडांनी रुपया पोस्टा कडेन बी अशेंच पडलेले आसा न्हय बेवारशी म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युटर शुड बी लायक युअर फॅमिली डॉक्टर. लोक न्हय सेविंग करिना कंपाऊंडिंग म्हणजे कशें की इंट्रस्टाचेर इंट्रस्ट मेळटा. हांव अशें म्हणिना की बायलां किंवा चलयां आर ऑब्सेस विथ गोल्ड, इवन मेल समटायम्स आर ऑब्सेस विथ गोल्ड. सो बेस्ट इज यू स्प्लिट इन ऑल दीस थिंग थ्रू ए स्कीम. वर्स 2025 सोंपता आणि 2026ची सुरवात जाता. जशें म्हाका दिसता आमी सगळे जाण सध्या पार्टी मोडान आसा, तशेंच थोडेशे लोक म्हाका दिसता रेझोल्युशन मोडान सुद्दां आसतले. 2026 वेगवेगळी रेझोल्युशनां कितें आसची. म्हाका दिसता आमचे जे आयज म्हज्या बरोबर गेस्ट आसा तांकां जर विचारीत जाल्यार ते म्हाका आवर्जून म्हणटले की विमेन एम्पावरमेंट हे रेझोल्युशन सगळ्यांचे आमचे आसचें. आमी जेन्ना म्हणटा की विमेन एम्पावरमेंट हे 8 मार्चाक न करता 1 जानेवारीक कित्याक करचें हाजेर आमचो म्हाका दिसता सगळें डिस्कशन आसतलें. आनी कित्याक हे फायनान्शियल इंडिपेंडन्स जे आसा ते इम्पॉर्टंट आहा त्या खातीर आमच्या मदीं आयज गेस्ट म्हणून आसा हरी बाब कामत, जे म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युटर आसा ऑफ हरी जी कामत इन्व्हेस्टमेंट एव्हेन्यू. सर, जशें हांवें म्हटलें की 2026ची सुरवात जर करची जाल्यार सगळ्यांनी म्हाका दिसता रेझोल्युशन करपाकूच जाय. ती मागीर कितपत आमी फुडें कंटिन्यू करता आनी कितपत ती टिकता हें म्हाका दिसता वेगळें सांगपाची गरज ना. पण म्हाका दिसता फायनान्शियल इंडिपेंडन्स जे आसा आनी मोर इम्पॉर्टंटली विमेन हे खरेंच म्हाका दिसता गरजेचें आसा. तुमचो येदो व्हडलो प्रवास आसा, 35 वर्सांचो तुमचो प्रवास आसा. तुमी वेगवेगळे क्लायंट्स पळयल्यात, वेगवेगळे इन्कम सेक्टर्स पळयल्यात. तुमचो एक्सपिरियन्स कितें आसा विमेन एम्पावरमेंट आनी एस्पेशली फायनान्शियल अवेरनेस आनी इंडिपेंडन्स बद्दल? कितें आसा न्हय, हांवें खुबशे शॉर्ट कमिंग्स पळयल्या. जेन्ना लोक इन्वेस्टमेंट करता तातूंत म्हाका खूब फावटी दिसता की बाबा हो कितें करता, हो येता म्हजे कडेन इन्वेस्ट करता, हो हाच्या बायलेक कितें सांगता काय ना, हो सारको रिकॉर्ड दवरता काय ना, हें म्हाका सदांच पडलेलें आसता. हांव जाता तितले म्हजे कडेन लोक येता पळय तांकां सांगता तूं येता आसतना मिसेसीक घेवन यो. इफ शी इज वर्कींग ऑन नॉन वर्कींग हावज वायफ, होम मेकर कितेंय आसूं, पूण तिका तूं घेवन यो, कित्याक तुवें तिका सांगपाक जाय. हांवें कितल्या फाटी लोकांक सांगलें की बाबा तूं करता आसतना जें कितें केलां, आतां तुजें इन्शुरन्स पॉलिसी आसा, त्यो इन्शुरन्स पॉलिसी एका फायलीन दवर सारक्यो जाग्यार. तुजी जर मेडिक्लेम आसा, मेडिक्लेम दवर आनी तूं एवरी इयर किंवा 6 म्हयन्यांनी जे रिपोर्ट्स करता ते तातूंत दवर, ती वेगळी फायल दवर. तुज्या इन्वेस्टमेंटाची तिसरी फायल दवर. आनी ह्यो सगळ्यो फायली खंय दवरल्या पळय त्यो तुज्या घरकान्नीक सांगपाक जाय किंवा घरांतल्या कोणाक तरी सांगपाक जाय. हे खुबशे लोक करिना, म्हणजे तांकां ते इम्पॉर्टन्सूच दिना. इम्पॉर्टन्स केन्ना कळटा की जो मनीस जेन्ना नासता पळय तेन्ना फॅमिली स्ट्रगल जाता. आतां तुमकां एक गजाल सांगता, रिसेंटली म्हजे कडेन एक बायल आयली, तिचो घोव म्हाका दिसता 8 काय 9 वर्सां पयलीं मेळ्ळा. आतां ही बायल म्हजे कडेन कशें पेपर कशें कितें घेवन आयली. घेवन पेपर आयले म्हणटकच हांवें पळयलें, हांवें म्हणलें तुका चॅक करता आनी हांव सांगता. हांवें 1-2 पेपर चॅक केले, तातूंत म्हाका पयशे मेळ्ळे. हिका खबर सुद्दां ना ते पयशे आसा, ते पयशे भरपूर वाडल्या. 1995-96 घाल्लेले 5,000 सुद्दां आज कितले जाले ते खबर आसा तुका, खूब वाडल्या. सो ते पळयले. 1-2 दितकच तिका सांगलें हांवाचे 6-7 लाख जाले 5,000चे. अरे 5-6 लाख जाले, सरप्रायज. सो मागीर ती आनीक सोदपाक लागली. 8 दिसांनी परत म्हजे कडेन आयली, आनीक परत पेपर घेवन आयले. हांवें परत इन्वेस्टिगेट केलें, ह्या म्युच्युअल फंडाक फोन कर, त्या कर, सगळें. टोटल समवेअर अराउंड 20 lakhs तिका मेळ्ळे, वीच दीस लेडी वॉज नेवर एवर. तिच्या खातीर आतां ही बायल जी आसा पळय, नॉट दॅट शी इज नॉट ए अनएज्युकेटेड आहा, पूण कितें इम्पॉर्टन्स केन्ना दिलेंच ना न्हय. घोव करता म्हजें, घोवाचे पेपर आयल्या, येवन पडल्या, अशें जाता तें. सो तें जावपाक जायना म्हणून न्हय, हांव जाता तितलो म्हज्या क्लायंटांक सांगता तुमी कंट्रोल घेया, ॲटलिस्ट पार्टिसिपेट जाया. तुजो मिस्टर कितें करता किंवा कोणाची मिसेस कितें करता हाजें फायनान्शियल हाजेर लक्ष दवरा. सो ह्या खातीर तुवें म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली आनी हांव इतलो खूश जालो की म्हणलें हांव बरें आसा, हें हाजेर उलोवपाक बरें आसा. बरें, तुमी 1980s म्हणजे एक क्लासीक एग्जाम्पल दिलें जे खूब वर्सां पयलींचे पेपर्स. आतां एक गजाल आसा की थोडे पेपर्स आपले सेट करिना. आयच्या डेटींत हांव ते टॅक्नॉलॉजी तर मागीर येता, बरेचदा आमचे पेपर्स लागीं आमकां मेळना. बरें, एक व्यक्ती आसा जाचे पेपर्स आसा, ताणें फायल रेडी केल्या आनी आफ्टर ही दीज एक्सपायर्ड ताजे फॅमिली टेक्स ओवर द कंट्रोल आनी पळयता. बरेचदा न्ही हांवें आतां आमी खूब पळयलां की बरेच कंपनीज चेंज जाल्यात.
म्हणजे पयलीं हांवें जर एक्स कंपनीन इन्वेस्ट केल्ले ते कंटिन्यू जाले, आयज ती कंपनी वाय जाले. कितपत हें योग्य, कितपत भिवपाची गजाल काय भिवपाची गरज ना? हातून भिवपाची कांयच गरज ना. कित्या खातीर सांगता न्ही, हे सद्याची मॉडर्न जी टॅक्नॉलॉजी आसा पळय, तातूंत तुजो पॅन कार्ड घालें हें घालें तुका सगळें मेळटा, पूण तें एक्सेस नासता कॉमन मनशाक. ते व्हडल्यान मागीर हेवटेन तेवटेन सोदून करचें पडटा. आतां तुमी म्हणटा न्ही 95 एक तुमकां गजाल सांगता. 95 रिलायन्स म्युच्युअल फंड म्हण आशिल्लो, सारकें आयकलां न्ही तुवें? तांची एक 2-3 स्किमी आशिल्ल्यो तेन्ना. आतां रिलायन्स म्युच्युअल फंडचें नांव चेंज जालें, निपॉनान घेतलें, निपॉन इंडिया म्युच्युअल फंड जालें, पूण इफेक्ट कांय व्यवहार सेम जावना. उरलो. हय, ते पयलींचे तुजो जर पोन्नो स्टेटमेंट काडलो ताजेर रिलायन्स ग्रोथ फंड म्हण आसतलो, तो आतां रिलायन्स ग्रोथ एंड मिड कॅप फंड म्हणून निपॉन मिड एंड अशें जाला. पूण परफॉर्मन्साक कांयच जावना. आतां हांव तुका सांगता न्हय, त्या स्किमीन म्हणजे एक जर फंड दुसऱ्यान घेतलो जाल्यार कितें तरी इफेक्ट जावपाक आशिल्लो, कांयच जावना. 1 लाख कोणें जर तेन्ना घाल्लो न्हय, तो आज 4 कोटी वयर जाला. एक्चुअली म्हजे फंडाचें नांव चेंज जालां फ्रॉम निपॉन म्युच्युअल फंड. पयलींचे हे आशिल्ले रिलायन्स म्युच्युअल फंड ते आज निपॉन जाला, पण फंड परफॉर्मन्साक कांयच जावना. अश्यो आनिकूय म्युच्युअल फंड आसा, नांवां चेंज जाल्या, पण कांयच कटकट जावना. सो बेसिकली 2 गजाली चेंज जाला अशें म्हणचें पडटलें आमकां. तुमचो कॉर्पस जो इन्वेस्ट केल्लो तो चेंज जाला आणि ऑफकोर्स नाव चेंज जाला बिकॉज ऑफ वॉट एवर XYZ रिजन. बट तुमचे पयशे जे इन्वेस्ट केल्या ते म्हाका दिसता अजून पर्यंत इंटॅक्ट आसा आणि बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री स्टँडर्ड आणि जे कोण फंड मॅनेजर आसा त्या प्रमाणे ते वाडत गेल्या. एक प्रश्न दुसरो आणि एक ताका आयलायड आसा म्हजो की आयच्या डेटीन टॅक्नॉलॉजी आसा. पयलीं पेपर्स आसताले, आयज सगळें ईमेलाचेर आणि सगळें डीमॅटाचेर सगळें जाता. त्या टायमार कसो हाऊ शूड वन हॅव दीस कन्वर्सेशन एट होम? मागीर हें कन्वर्सेशन बापूय आपल्या चलये कडेन करता, घोव आपल्या बायले कडेन करता, किंवा घरांत जनरली आमी डिस्कस करता, सो दॅट देर इज एक्सेस टू ऑल दीस डीमॅट किंवा डीमॅटेरियल जे सगळें डेटा आसा तो इट इज शेअर्ड बाय बोथ द पार्टी. हांगा न्ही जर म्युच्युअल फंडाचें एक बरें आसा, तुमकां मंथली स्टेटमेंट्स येता, कळ्ळें, ताजेर तुजें सगळें येता मेळटा. सो त्या बाबतींत प्रस्न ना. फक्त प्रश्न असा की नाही, लोक ॲड्रेस सुद्दां चेंज करिना. लोक बँको चेंज जाल्या, बँको बंद पडल्या, तांणी बंदूच केले अकावंट ते चेंज करिना. ह्या खातीर सगळो प्रॉब्लेम जाता. आतां ॲड्रेस चेंज करीत जाल्यार कितें जातलें न्हय, तुज्या ते स्टेटमेंट त्या हाजेर वतले. म्युच्युअल फंडाचें एक आसा की दे आर कॉन्स्टंटली डुईंग कॉरस्पॉन्डन्स विथ यू, आनी पयशे खंयच वचना. फक्त ते तुवें मातशे सगळे पेपर्स जाग्यार घालपाक जाय. ते ऑफकोर्स आमच्या सारकेले जे मनीस आसा म्युच्युअल फंड डिस्ट्रिब्युटर, वी आर देर टू गायड. कांयच प्रॉब्लेम ना. डीमॅट आसल्यार डीमॅटाच्या अकावंटाचेर सुद्दां तुका सगळें मेळटा. पयलीं तशें जायना आशिल्लें. आतां हीच गजाल तूं पोस्टाची काडून वच, ते डिमॅटानूय ना आनी हातूनय ना. सो ते जर तुवें कितें जालें जाल्यार तुका सोदपाक कठीण. पोस्टान वचून तूं लायनीन सोदूंक शकना, तूं पॅन कार्डा बेजीचेर सोदूंक शकना, तूं नांवाच्या म्हणूनच तर कितें जालां, आज करोडांनी रुपया पोस्टा कडेन बी अशेंच पडलेले आसा न्हय, बेवारशी. लोकांनी क्लेम करूंकूच ना. बँकेनूय एफडीज आसा, कितल्योश्योच बँकेन एफडीज आसा ज्यो लोकांनी क्लेम करूंकूच ना. त्यो आतां RBIक वता, मागीर तुवें सगळें करतकच कळटकच तें जाता. प्रॉब्लेम ना. सो बेसिकली म्युच्युअल फंड डिस्ट्रिब्युटर शूड बी लायक युअर फॅमिली डॉक्टर, जे तुम्ही म्हाका दिसता सगळ्या घरच्यांक सगळ्यांक खबर आसपाक जाय, आणि ते केस रिपोर्ट म्हणा किंवा बाकीचे जो डेटा आसा तो सगळ्यांक घरा कडेन एक्सेस आसपाक जाय. आता मुद्द्याक हात घालुया आमी. म्युच्युअल फंड ऑफकोर्स सही आहे, म्युच्युअल फंड सही आहे फॉर एवरीबडी. बेगीन तुम्ही इन्वेस्ट करशीत जाल्यार तेजी फळां बरी तुमकां मेळटा, लेट करशात जाल्यार मातशी कमी मेळटा. म्युच्युअल फंड इन्वेस्टमेंट कितके सही आहे फॉर विमेन एम्पावरमेंट किंवा विमेन फायनान्शियल इंडिपेंडन्स? कशें आसा न्हय, एक जरी म्युच्युअल फंड एक कॉमन नेम न्हय, आमचे कडेन तरेतरेच्यो स्किमी आसता. भुरग्यां खातीर आसता, मिडल इन्कमा खातीर आसता, मिडल एजी खातीर आसता, रिटायरमेंट खातीर आसता. अशे स्टेजीस ऑफ लायफ आसा प्रत्येकाच्यो, त्या प्रमाणे आमचे कडेन स्किमी आसा. तुवें रायट स्कीम चूज करपाक जाय, डिपेंडींग अपॉन तूं कितली रिस्क घेवंक शकता, तुजे कडेन कितले पयशे आसा, तुका तुजो पर्पज कितें. आतां आमी जेन्ना वुमन एम्पावरमेंट म्हणटा तेन्ना आमी एक भुरगें चायल्ड हांगा पासूनच सुरवात करूया. आतां भुरग्याक कांय खबर ना, सो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची? भुरग्याक फायनान्शियली एम्पावरमेंट करपाक एक पेरंटाची किंवा ग्रँड पेरंट्साची. आनी तिसरें आमी
आमी तितलेच रिस्पॉन्सिबल. आमी कोणी आयले भुरगें दिसलें अरे तुवें भुरग्याक केलां काय आमी विचारपाक जाय. सो हांव म्हाकाय रिस्पॉन्सिबल करता. जर फाटीं कितें उरलां जाल्यार आय हॅव टू बी ऑल्सो ब्लेम. कळ्ळें न्ही तुका. सो हें अशी जाली न्ही. सो लोक कितें करता घेतात पयशे आनी दवरता. सो आमचो काम कितें आमी तांकां सांगपाक जाय बाबा भुरग्याचे पयशे भुरग्या खातीरूच दवर, ते सारके दवर. सो हांगासर भुरग्याक अप टू 15-18 वर्सां पर्यंत कोण इंडिपेंडंट करतलो फायनान्शियली ताजे निड्स पळोवन हें करून आर पेरंट्स एंड ग्रँड पेरंट्स. कळ्ळें न्ही तुका. ही स्टेजूच तशी आसा की हांणी करपाक जाय. मागीर जशें भुरगें जोडपाक लागलें कॉलेजान गेलें सो हांगासर परत आनी एक वाडटा. हांगासर आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा एज अ डिस्ट्रिब्युटर. वी हॅव टू एज्युकेट. आमी इनिशिएटीव घेवपाक जाय. आमी स्कुलांनी वचपाक जाय आनी स्कुलान आमकां परमिशन दिवपाक जाय अवेरनेस करपाक. गव्हर्मेंटान सिलेबसान घालपाक जाय. कळ्ळें न्ही. 1-2 सब्जेक्ट घाले आनी तुमी आमकां आपया. कळ्ळें. आमी गेल्या खूब फाटीं कॉलेजांनी गेल्यार हांव वतां आपयत जाल्यार. प्रॅक्टिकल नॉलेज आसता. प्रॅक्टिकल नॉलेज आमी सांगता भुरग्यांक अशें भुरग्यांक इंट्रस्ट येवं न्ही म्हणून तें आसा. तिसरे पेरंट्स आनी कितें तरी एक आमी सांगता की तूं पॉकेट मनी दिता न्ही तशीच ताका एक 500 रुपयाची किंवा 1000 रुपयाची SIP स्टार्ट करुया. कळ्ळें न्ही. कितलेशेच पेरंट्स म्हाजे कडेन येतात न्ही म्हाका सांगता आपूण फाल्यां भुरग्याक घेवन येता ताका मातशें लेक्चर दी. कळ्ळें न्ही तुका. सो तशें आमी लेक्चर दिता आनी मागीर जो पेरंट भुरग्याक कन्विन्स करूंक शकनाशिल्लो की सेव कर म्हणून तें आमी करतात. कळ्ळें न्ही. सो तें जालें. जशी ती कॉलेज जाली पास जाली की परत तांकां इम्पॉर्टंट एक तुमी आतां इतले वर्सां शिकल्या लर्निंग केलां आतां यू शूड नो हाव टू मल्टिप्लाय युअर मनी मॅनेज युअर मनी मल्टिप्लाय युअर मनी. कित्याक एक इन्कम जावंक जायना ताका पार्ट सेकंड इन्कम जावपाक जाय. सो डिपेंडींग अपॉन जर कोण 25,000 सेव करतात आनी एक 3,000-5,000ची सुद्दां SIP जर त्या स्टेजीर स्टार्टिंगाकूच करीत देन दे वील हॅव लॉट ऑफ मनी. व्हेरी बेनिफिशियल. सो ह्या स्टेजीचेर कशें आसता की तांकां परत आमच्या सारकेल्याच जाय सारके एडवायस करून. लोक कन्फ्यूज करतात. लोक बँक डिपॉझिट आनी FD आनी म्युच्युअल फंड एक समजता. सो आमी सारकें एक्सप्लेन करून सांगता कितें डिफरन्स तें आनी जाता तितल्यानी आमी तांकां एनकरेज करता. आतां म्हजे कडेन जर कोणें 21-22 वर्साचेर बी कितें स्टार्ट केलें 500 आनी 1000 तो आज ते 500 आनी 1000चेर रावना. ताणें खूब वाडयल्या. ते येवन घालतात. म्हणजे कोणी जर जॉबाक आतां चली भुरगेंच धरुया आमी जॉबाक जर गेले जाल्यार पयलीं मे बी ताजी सॅलरी वूड बी लेस. ओवर अ कोर्स ऑफ टायम तुका इन्क्रिमेंटल व्हॅल्यू वाडता आनी तुमी म्हणपाक सोदता की तशेंच इन्क्रिमेंटल व्हॅल्यू वाडपाक जाय तुमचो इन्व्हेस्टमेंट सुद्दां. सो तेन्ना कशें आसा ताका एक ताणें इंट्रस्ट घेवपाक जाय त्या भुरग्यान. दुसरे आवय बापायन ताका एनकरेज करपाक जाय. थोड्यांचे कशें आसा न्ही पयलींचे पेरंट्स आमचे ते तुका शहरांनी नाका हातून नाका अशें म्हणटाले न्ही कित्याक कांयच नॉलेज नाशिल्लें. आज तशें ना. आज जर मातशें भुरग्यान इंट्रस्ट दाखयलें जाल्यार पेरंट्स ताका म्हणटा सपोर्ट करता. सो त्या खातीर ते मातशें आज जावपाक लागलां. कळ्ळें. मागीर थर्ड स्टेज म्हणल्यार कशी की तुवें जशें जोडपाक लागलें तर तूं जोडून ते सेव करतले. मागीर तुजी थर्ड स्टेज येता म्हणटा ती रिटायरमेंट. मागीर लास्ट ते रिटायरमेंटाक तुवें पयशे एक्युमुलेट जाल्ले आसा ते कशे यूज करप हें तुमच्या कडच्यान एक शिकला सिस्टमॅटीक विथड्रॉवल प्लॅन. सिस्टमॅटीक विथड्रॉवल ते एक करपाक जाता. तशें प्लॅनिंग करपाक जाता. आतां हांव तुका हांगासर एक थोड्यो केसी सांगता. लोक न्ही सेवींग करिना आनी लोक बायलांक आतां बिझनेसमॅन स्पेशली आतां एक बिझनेसमॅनाची एक तुका गजाल सांगता हांव. म्हजे कडेन न्ही एक बिझनेसमॅन आयलो. सो ही वॉज अ प्रोफेशनल लायक हीज बिझनेस only if he survives it can be done. After his death wife cannot do it. So it was a partnership fund like partnership fund. ते 3 जाण पार्टनर आशिल्ले आनी हांचे कशें आसता बिझनेसमॅनाचे न्ही ते भायर काडिनात पयशे आमी बिझनेसान चड जोडटा. सो ते इम्पॉर्टन्स घेतात ते सगळे काडटात आनी भितरूच घालता. सो प्रॉब्लेम कितें जाता समजा ताका मातशें कितें अर्ली कितें जालें म्हणजे डेथ जालो किंवा जाल्यार ती बायल आसता पळय might be an homemaker or working somewhere or earning very little ते खूब त्रासान पडटात. सो आमी एक सांगता प्रत्येकाक अरे बाबा तूं तुजें बरें आसा तूं सेव कर तूं जोडटा बरें आसा पूण बायले खातीर कितें तरी करून दवर.
जशें भुरग्यां खातीर कितें तरी करून पयल्या स्टेजीर सांगता, मागीर आमी सांगता ताका आतां बायले खातीर कर, बायले खातीर SIP कर, फाल्यां तिका मागीर कोणाकडे हें करपाची कोणाची गरज ना. कित्याक हांवें तें पळयलां, ते फॅमिलीन जेन्ना एकट्याचो मिस्टर एक्सपायर जालो न्ही, ती सामकी तिका पयशां खातीर खूब त्रास जाले. द फॅमिली वॉज गूड, दे वर सपोर्टींग, पण हिकाच वायट दिसतालें की आपूण कशें मागूं पयशे, कित्याक लागता न्ही, पयशे मागपाक जायना. सो बेसिकली हे फॅमिली बिझनेसीस जे आसा किंवा बिझनेसीस जनरली जे आसा ताका म्हाका दिसता इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रोफेशनल्स लोक न्ही बरोबर सेव करना. आतां रिसेंटली म्हजे कडेन एक फुलवालो आयलो पणजे बाजारांतलो. तर हांवें त्या फुलवाल्याक सांगलें, अरे बाबा तूं आपल्याक कांयच सेवींग ना म्हणपालो, हाडटा विकता. तेन्ना ताची बायल आयिल्ली घेवन, ताका कोणें तरी सांगलें तूं वच आनी म्हाका मेळ. सो बायलेक सांगलें हांवें अशें आसा, तूं प्रत्येक म्हयन्याक हाजे कडल्यान मागून घे आनी तुज्या नांवान हांव SIP चालू करता, ताज्या नांवान करिना. सो तशें केलें. ताणें म्हाका ताज्या नंतर जवळ जवळ 6 ते 7 फुलकार धाडले. म्हणजे ही वॉज कन्विन्स दॅट एक 2-3 वर्सांनी पयशे जाले ते पळयले ताणें. आनी तशें प्रत्येकान जर मातशें इंट्रस्ट घेतलें आनी आपल्याक बायलेक इंडिपेंडंट, हांव आसा तो पर्यंत हांव फॅमिलीक आय कॅन लूक आफ्टर वेल, बट फाल्यां म्हज्या फाटल्यान कितें करतलो. सो हे विचार करून बायले खातीर सदांच पयशे थोडे सायडीक काडून दवरपाक जाय, सेपरेट काडपाक जाय. कळ्ळें. हांव तुमकां आवर्जून प्रश्न विचारतलो की आमी गोवा म्हणटा इज अ व्हेरी क्लासीक केस, तेतूर आमचे GDP म्हणा किंवा बाकीचे जो अवेरनेस आसा तो खूब आसा. तुमकां हांव विचारता बिकॉज तुमी पणजेनूय ऑपरेट करता आनी मडगांव ऑपरेट करता, सो सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवाचो तुमकां पुरेपूर अनुभव आसा. त्या हितूर तुमचो हें कितें आसा एक्सपिरियन्स की इन गोवा विमेन आर इन्वेस्टींग अपफ्रंट वन, आनी सेकंडली हो जो आमी आतां उदयच्यान उलयता की द मेल ऑर द जो ब्रेड अर्नर आसा ताणें आपल्या बायलेक सपोर्ट करपाक जाय किंवा भुरग्यांक सपोर्ट करपाक जाय. हांगासर तुका हांव पयलीं एक गजाल सांगता. आमचे खूब भाव जे भायर आसता, बोटीर काम करता, रिगार काम करता, खंय आसता, तांची फॅमिली हांगा आसता पळय, फॅमिली हांगा आसता आनी ते भायर काम करता. सो कितें आसा की फॅमिलीक जो इनकम तो धाडटा तो इनकमाचेर करप न्ही. सो त्या लोकांकूय आमी सांगता की बाबा तूं तुज्या फॅमिली खातीर कितें तरी सेव कर, बायलेच्या नांवान सेव कर, कळ्ळें, किंवा भुरग्यांच्या नांवान सेव कर, अशें सांगतात. सो तातूंत फुडें ताजे पयशे सेव जाले, बरे वाडले सुद्दां जाल्यार ताणें मागीर कितें करूं येता, ते आपल्याकूय वापरूं येता, पूण बायलेच्या नांवान तूं सेव कर. सो हें आतां वाडलां, पयलीं तशें नाशिल्लें. आतां खुबशे लोक येता आमचे कडेन जे भायर आसता ते. सो ते आपूण जावन इनिशिएटीव घेता, आपूण जावन इनिशिएटीव म्हणजे फायनान्शियल अवेरनेस खूब वाडलां. पण हांव ते स्पेशली आतां बायलां खातीर म्हणून चड हें करूंक सोदता, कॉन्सन्ट्रेट करूंक सोदता. म्हजो स्टँड आतां सद्या कितें आसा की आय शूड एज्युकेट मोर एंड मोर लेडीज. आय थिंक सगळ्यांचो आतां फोकस जो आसा तो विमेन कडे आसा, बिकॉज दे आर मॅनेजींग द हावस, दे आर होम मेकर्स, आनी म्हाका दिसता तांकां जर आमी सेक्युअर करिना जाल्यार आय थिंक देर इज मेजर लूप होल इन आर एंटायर सिस्टम ऑफ फंक्शनींग. बरेचदा तुमी विशय घेतलो की तारवटी भाव म्हणा किंवा आमचे रिगाचेर जे आसता ते भायर आसता ते म्हणा किंवा जनरल प्रोफेशनल म्हणा, SIP करप काय लमसम करप इन दिस केसीस, काय हे केस टू केस बेसीस तुमी? केस टू केस बेसीस. जर तांचे कडेन पयशे असले न्हय जाल्यार आमी सांगतात की तूं लमसम कर म्हणून. करेक्ट. ना जाल्यार SIP म्हणटा ते कमिटमेंट कसो जाता न्ही, सो त्या खातीर आमी म्हणटा ते SIP कर म्हणून. कळ्ळें न्ही तुका की सगळ्याच कडेन पयशे नासता, मागीर तांचे कडेन इल्ले इल्ले जावपाक लागता, मागीर ते करतात. ओके. बरे दुसरो प्रश्न म्हजो की समजा कोण वर्किंग आसा, आय कॅन अंडरस्टँड टॅक्स सेवर इज इम्पॉर्टंट, बट अगेन डिपेंड्स अपॉन द ब्रॅकेट दॅट यू आर इन टू. जर हाऊसवाईफ आसा जाल्यार ताका टॅक्स ब्रॅकेटाची गरज आसा काय यू कॅन ऑप्ट ऑर शी कॅन ऑप्ट फॉर अ व्हेरी एग्रेसीव फंड वीच कॅन गिव हर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉर्पस, एस्पेशली बेस्ड अगेन मागीर तो खंयच्या सेक्टरान तुमी आसा, खंयच्या एज ग्रुपान आसा, ते ऑल्सो वील व्हेरी. आतां तुका एक गजाल सांगता हांव. ह्या वर्साच्या बजेटान जे चेंजीस जाल्या न्ही तातूंत आमी जाता तितलो इनकम आतां एज ए गोंयकार आमकां तो बेनिफीट आसा. आमचो सगळो बाकीचो इनकम आसा तो हाफ जाता न्ही. 12 लाख रुपया आज टॅक्स फ्री आसा. सो तुवें कशें तरी करून बायलेच्या नांवान इफ शी इज नॉट वर्किंग कशें जमता जाल्यार
बायलेच्या नांवान तो बेनिफीट घेवंक मेळटा जाल्यार पळोवपा जाय. बिझनेसमॅन असलो जाल्यार ऑटोमॅटीक जातलो. सो त्या दृश्टीन कन्सिडर करून म्हणजे टॅक्साचें एक वेगळें, पण टॅक्स सेवींग हो इम्पॉर्टंट. सो ताका इम्पॉर्टन्स दिवपाक जाय प्रत्येकानी आनी ताज्या प्रमाणे सेविंग्स करपाक जाय. आनी तूं एफडीन केलो बी जाल्यार कशें आसा टॅक्सेशनच्या दृश्टीन व्हडलो. म्हजे कडेन आतां पयर एक केस आयली की तो 12 लाखांनी मातसो एक्सीड जाता ताजो टोटल इनकम, पूण ह्या फायनान्शियल इयराक न्हय ते पण म्हाका कांय करूंक मेळचें ना. हांवें कितें केलें जाणा ताजें, तुका म्हणलें जर म्हाका तो 12 लाखा सकयल हाडपाक जाय, तुवें म्हणलें बाजारांत हातून तुज्यो फिक्स्ड डिपॉझिट्स बी कितें आसा पळय त्यो म्हाका कमी करपाक जाय. सो ते इंट्रस्ट तुजे कमी जाल्यार तूं 12 लाखा सकयल येतलो. सो तो सगळें आयकून म्हाका म्हणलें एफडीचें इंट्रस्ट हाड तुजें, तें पळोवया कितलें तें जाता जाल्यार म्हणलें करुया. 1 वर्स तरी तुका मेळटली ही फॅसिलिटी न्ही, तूं घे. नाल्यार मागीर तुजो पगार वाडलो वेलकम न्ही, पे कर टॅक्स, ताकाच मागीर उपाय ना. पूण तूं इंट्रस्टा खातीर जर त्या 12 लाखा वयर वता जाल्यार कितें तरी आमी करुया. एक बरी गजाल आसा इंट्रस्ट किंवा तो सेव करपाच्या भानगडीन जे आमी सेव करता पळय ते म्हाका एक एक्चुअली एक बरी गजाल म्हणून तर आमी सेव करपाक वता, नाल्यार म्हाका दिसना आमी केन्ना आयुश्यान सेव करपाक वतले. जे म्हाजे आतां सद्या व्ह्युअर्स पळयता, बायलां जावं किंवा चलयां जावं, जेंकां व्हडलेसो फायनान्शियल म्युच्युअल फंड किंवा इन्वेस्टमेंट हो व्हडलोसो विशय कळना, तांकां तुमी साद्या सोंप्या भाशेन पॉवर ऑफ कंपाउंडिंग हें कशें समजयतले? आतां पयलीं सांगता तुमकां, जे कोणाक म्युच्युअल फंडा बद्दल समजना ते पळयात, हांव तुमकां एक थोडी एग्जांपल दितां. आमची भाजी व्हॅननी भाजी बिजी विकतात, बारीक बारीक शॉप्स, नुस्तेकारां, कळ्ळें, ही जी सगळीं आसा न्हय तांणी सारकें सेवींग करपाक जाय. कळ्ळें न्हय, तांकां कशें आसा तें तांकां कळना. पण आतां एक बिगस्ट एडवांटेज जाल्या, हांव सदांच सगळ्यांक सांगता की लोक नुस्तेकारांक सुद्दां जीपे पे करता. सो पयशे डिजिटल इंडिया, सो ते पयशे बँकेन वता न्हय. फुलकार म्हणटा आपल्याक 60-70% पयशे लोक 10 रुपयाचो हाल, 25 रुपयाचो हाल सुद्दां घेतलो जाल्यार घालो. सो आमचे म्हणटा बँकेन पयशे वता, ऑटोमॅटीक बँकेन येता. सो तुजी SIP म्हाका करूंक शकता. तशेंच आमी ह्या पयशे बारीक जे आसा कोणी, आतां कोणी बाजारांत इल्लेशें दुकान घेवन बसला जाल्यार आतां हे पयशे डिजिटल हातून गेल्ल्या कारणान ताका फायदो जाला. ते पयशे ते ऑलरेडी एक्युमुलेट जावन येता न्हय. सो ताणें SIP करपाक जाय. सो ते SIP केलें जाल्यार कंपाउंडींग म्हणजे कशें की इंट्रस्टाचेर इंट्रस्ट मेळटा आनी म्युच्युअल फंडान जशें तुवें घालें ते ग्रोथाचेर ग्रोथ मेळटा. म्युच्युअल फंडान इंट्रस्ट अशें ना न्ही, म्युच्युअल फंडान इज ग्रोथ, बिकॉज यू आर पार्टिसिपेटींग इन बिझनेस. सो बिझनेसाचो प्रॉफिटेबिलिटी प्रमाणे ग्रोथ जाता, त्या प्रमाणे तुका मेळपाचें. सो लास्ट म्हणजे आमचे कितल्या वर्सांच्या एक्सपिरियन्सान पळयत जाल्यार सदांच एफडी पेक्षा म्युच्युअल फंडाचे SIP आनी बाकीच्यो स्किमी काडून पळयत जाल्यार त्यो तांणी खूबच चड दिला. हांव अशें म्हणिना की बायलां किंवा चलयां आर ऑब्सेस्ड विथ गोल्ड, इवन मेल समटायम्स आर ऑब्सेस्ड विथ गोल्ड. भांगार काय म्युच्युअल फंड? हो एक Catch-22 सिच्युएशन जाणा, हो एक प्रश्न आसा न्हय वेर इवन आय हॅव फेल्ड. हांव सरळ एडमीट करता की आमी म्हणटाले भांगर आनी कितें वाडटलें, पण फाटले 2-3 वर्सां भांगर इतलें वाडलां आनी त्या भांगराचो पळय जो रिटर्न आसा पळय तो म्युच्युअल फंडा पेक्षा खूबच कमी आसा. भांगर आनी ताजे बरोबर सिल्वर. पण आतां कशें आसा, आतां दिसाक म्हाका 3-4 लोक येतात विचारपाक भांगरान घालूं, सिल्वरान घालूं काय इक्विटीन घालूं. सो आमी कितें सांगता मागीर ताका, बाबा तुका कितें जातलें तें हांवूय सांगूंक शकना, पूण बरे एक्सपर्ट जे आसा फंड मॅनेजर आनी तांची आमी लेक्चरां आयकता, वाचतात, ते सांगता की तूं स्प्लीट कर. कळ्ळें न्ही, एसेट एलोकेशन कर. तूं थंय घाल, हांगाय घाल, थंय घाल. आतां ह्या वाडला म्हणून जर हांवें सगळे पयशे काडले आनी सिल्वरान घाले आनी सिल्वर झक्क चकले जाल्यार एक कॉमन जो मनीस लो लेवलाचो आसा ताका खूब त्रास जातले. सो बेस्ट इज यू स्प्लीट इन ऑल दीस थिंग थ्रू ए स्कीम. ताका म्हणटात आमी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड. ओके, सो तातूंत घालपाचें. ओके, आतां जे कोण पळयता ते जर इन्स्पायर जाले हरिकामत बाबाचें आयकून आत्तां इन्वेस्टमेंट सुरू करुया काय मातशें रावया, मार्केट वयर आसा सकयल आसा? सी, जर तूं SIP करतलो जाल्यार तुजें केन्नाय करूं येता, तूं मार्केटाचेर डिपेंड रावूं नाका. जर तुका दिसता की तुका दिसता, म्हाका दिसना, कित्याक म्हाका कांयच कळना, कित्याक आमी सदांच फेल जाल्या. आमी सदांच सांगता न्हय, आमी सदांच सांगता कितें की फुडलीं 3-4 वर्सां घाल दवरतलो जाल्यार तूं घालाच. पण तूं एका वर्सा खातीर घालता जाल्यार बाबा हांव सांगूंक शकना, कित्याक
खूप इव्हेंट जाता न्ही वॉर जाता Geopolitics आसा. जिओ पॉलिटिक्स आसा तातूंत आमी सांगूंक शकना Correct. पूण लमसम घालतलो जाल्यार आमचे कडेन स्किमी आसा वन स्कीम इज दॅट एसेट एलोकेशन सारकें दुसरी एक बॅलन्स एडवांटेज म्हणून आसा ते बॅलन्स एडवांटेजीन फंड मॅनेजर वील इन्वेस्ट ताका दिसलें की आज शेअर मार्केट वाडपाचें आसा तो शेअर वाडयतलो Correct. ताका दिसलें की आतां जालें सकयल येतलें तो विकतलो सो हांगा कशें आसा न्ही की कॉमन मनशाक हाजो त्रास कांय ना ते करतले भितर एज इट इज तुवें तांकांच दिवपा न्ही दे आर एक्सपर्ट्स हय. सो तुवें ते एक स्कीम चूज करून जर तातूंत घाले तुज्या रिक्वायरमेंटा विश्वास प्रमाणे दवरपाचो. जाल्यार विश्वास ओके दवरपाचो क्विकली आता आम्ही वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो वन सिंपल रूल दॅट एव्हरी विमेन इन्व्हेस्टर शूड फॉलो कितें आसतलो तुमचो every woman investor should take interest in day-to-day activities of their husband's investment. ओके कळ्ळें न्ही मातशें तरी इंट्रस्ट घेवपाक जाय ना ते तो पळयता म्हाका कांय एटलिस्ट तो खंय पयशे घालता ते कर दुसरें प्रत्येक वुमनाक कोणी तरी तांकां डे टू डे मॅनेज करपाक फॅमिलीचे बाबा होम मेकर न्ही पयशे येता तातूंतले सुद्दां जर तांणी एक 500 किंवा 1000 सेव करून कडेक काडून दवरले कळ्ळें घोवाक सांगू ना घोवाक एडवायझरी आहा ताका ते सांगून जर कडेक काडून दवरले तांकां इंट्रस्ट येतले आनी ती न्ही मागीर आपल्या अर्निंग मेंबराकूय सांगतली ते घोवाकूच न्ही ती आपल्या भुरग्यांक सुद्दां सांगतली सो दे आर द मेन पीपल हू कॅन कन्विन्स हजबंड अँड देयर चिल्ड्रन ऑल्सो डिसिजन मेकर जे पॉलिटिशियन्स ताका सारकें खबर आसा बट वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आयज जर कोणी इन्वेस्ट करता तुमी म्हटले 2 ते 3 वर्सां 10 ते 15च्या हॉरिझन म्हणजे आमकां ग्रीड समटायम्स इज व्हेरी व्हेरी गुड ओकेजनली 10 ते 15 वर्सान आयज जर इन्वेस्ट करता कोणी 10 ते 15 वर्सान तुमी कितें पळयता हॉरायझन सी हांव जर 10 ते 15 म्हणीत न्ही हांव सांगतलो तांकां आय प्रिफर 3 टायप्स ऑफ स्किमी वन इज मल्टी कॅप म्हणजे कितें तूं फंड मॅनेजराक दिल्लें आसा करेक्ट गायडलायन्स दिल्ले आसा हाज्या रुला प्रमाणे तूं हांगा थोडे घालूंक जाय स्मॉल कॅपान थोडे मिड कॅपान थोडे ना ताका घालूंक जाय ते ताजे कडेन 25% हें दिल्या तूं जाय ते करेक्ट दुसरो फ्लॅक्सी कॅप म्हणटा ती एक स्कीम आमी 10-15 वर्सांक सजेस्ट करता आनी जर मनीस ऑलरेडी ताजे कडेन भरपूर पयशे एक्युमुलेट जाल्ले आसा आनी तो एक 5-10 वर्सां ऑलरेडी काडल्या ताणें ताका एक्सपिरियन्स आसा ताणें अप्स एंड डावन्स पळयलां देन आय कॅन सजेस्ट देम इवन स्मॉल कॅप मिड कॅप ऑल्सो आनी जर तो रिटायरमेंटा कडेन पावला जाल्यार हांव ताका सजेस्ट करतलो बॅलन्स एडवांटेज ओके सो दॅट इज वेअर वी वॉन्ट टू एंड दीस प्रोग्राम म्हाका दिसता हरिबाब ज्या प्रकारे तुमचो एक्सपिरियन्स आसा इन म्युच्युअल फंड म्हाका दिसता भीष्म पितामा बीन जर आसत ती पदवी हांव मे बी आय कॅन गिव दीस बट हें म्हणपाक कारण सुद्दां यू नो यू गॉट अ क्लायंट बेज ऑफ 5000 प्लस ऑड पीपल 35 वर्सांचो तुमचो अनुभव आसा 24/7 तुमकां ट्रॅक करपाक मेळटा तुमचें इन्वेस्टमेंट खंय पावला तें अशें न्हू की बाबा फाल्यां यो रे परवां यो रे जशें तुमी बाकीचे आमी नांवां घेवया नाका बट बाकीचे तुमी मेन्शन केले हांगा तुमकां डायरेक्ट एक्सेस मेळटा पळोवपाक मेळटा दोनूय अनुभव आहा तुमकां म्हणजे गोंयाचो प्रत्येक म्हाका दिसता सॅम्पल सायज जर आसा जाल्यार म्हाका दिसता तुमी मडगांवूय काम करता आनी पणजेनूय काम करता सो तुमकां पॅन गोवाचो अनुभव आसा इट इज ऑलवेज ए अमेझींग एक्सपिरियन्स टू हॅव दीस कन्वर्सेशन आनी म्हाका दिसता हरिजी कामत इन्व्हेस्टमेंट एव्हेन्यूचे जो प्रवास आसा आमी पळयला त्या प्रवासान असोच फुडें वचप आनी ही जे ज्ञान जें आमचें आसा जें म्हाका दिसता आमकांच न्ही तर म्हाका दिसता लोकांकूय बेनिफिशियल आसा म्हणजे आमी जेन्ना कन्वर्सेशन करता तेन्ना आमकां 4 गोश्टी आनीक कळटा बट म्हाका दिसता जे पळोवपी आसा एवरी टायम एक वेगळो सब्जेक्ट आमी घेवन येता आनी तांकांय म्हाका दिसता वेगवेगळे एक विशय कळटा एक एडवायझरी जो क्वेश्चन तुमी म्हटलो की प्रत्येक बायल मनीस जर थोडेशे पयशे इन कन्सेंट विथ द हजबंड जर सायडीक काडून दवरता इट्स अ गुड इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजी बट ते म्हाका दिसता तांदळाच्या डब्यान किंवा बरणेन न घालता तो इन्वेस्ट केल्यार अदीक बरो म्हाका दिसता दॅट इज वेर यू वील एक्सपिरियन्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग आय वॉन्ट टू एंड दीस प्रोग्राम दॅट नोट प्लेजर इट वॉज हरिबाब टू हॅव इन द स्टुडियो थँक्यू